सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मीस पेटयता आर्गांचे मीस लॉरेन्स डिकॉस्टा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिनेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी जें कितें मागूंक आयल्या तें मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादोवेच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगार आनी गोरजे आकांताक आसलोल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूंक आनी सगळे आमच्या गोरजांनी ताजी मोजत आमकां मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपूस पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बुणकुणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बुणकुणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडान दवरले आनी तांचे पांय कोरांड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलो आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाकणटाले. तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओवचीत एक व्हड दोनकाम जाली आनी बुणकूण बुंजाची सयत आसली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखली पडल्यो. जागो जाण बुणकुणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें,
तुका कांयच वायट करूं नाका. आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बाबार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांची चवनां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें. आमचो बाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटां परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटां. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान बोल्लय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासऱ्यांक बाळता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका निवारताय सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy soy. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy soy. Sorvespo tumche sove asun. तुमचे सोफेयासू Zuawa pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आतां हांव म्हाका पाठयला ताजेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय गाय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमची काळजां खोतीन भरल्यांत. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावांचें. हांव वचोना जायत जाल्यार शारोती तुमचे सोरी येवचो ना.
पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरशीं धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातकां विशीं निटी विशीं हे निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो पातकां विशीं कित्याक ताणें म्हजेर विस्वास दवरलो ना निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पडोवचे नात निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकारांचेर खास्तीचें फॉर्मोन पडलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Konkani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो we are at the end of the Easter season. In few days' time, we'll be celebrating the Ascension of the Lord, followed by the Pentecost. And आमी ह्या दिसांनी शुभ वर्तमान वाचतात जाल्यार पळयशात जाल्यार we come to hear that Jesus is telling his disciples, he's strengthening his disciples. First of all, he's telling his disciples that in a few days or in a few time you will not see me. Ani tumi म्हाका पळयचे नात, मागीर तुमी म्हाका परतून पळयतल्यात, हांव बापाशी वेतां. असल्यो खबर तो तांकां सांगता. At the same time, तो तांकां धीर दिता, तो तांकां एक प्रॉमीस करता की आपूण वचत जाल्यार तुमकां शारोती धाडटलो आपूण वचत जाल्यार तुमकां स्वताचो आत्मो धाडटलो जो तुमकां गोट करतलो धीर दितलो मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू आपणाच्या शिसांक एक प्रॉमीस करता की आपूण तुमकां स्वताचो आत्मो धाडटलो म्हणून आनी हो स्वताचो आत्मो तुमकां सदांच तुमच्या सांगाता आसतलो हांवूय आसतलो आनी हो स्वताचो आत्मोय आसतलो मोगाच्या बाबा भयणीनो हो स्वताचो आत्मो कोण ताचो आत्मो जावन आसा द होली स्पिरीट पोटला आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यान आनी क्रिस्मा वरवीं in confirmation we have become full-fledged members of the church and we have received the fullness of the Holy Spirit. आमच्या जिविताचे नोदोर मारून पळोवया. Are we aware that we have received the Holy Spirit in our lives? Are we aware that our bodies are the temple of the Holy Spirit? Are we aware that each and every moment of our life, the Holy Spirit is working in and through us? जायते पावटी मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां हें अवेरनस ना आमी विसोत्ता की आमी पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जेन्ना आमी रेतीरांक वेता कॅरिस्मॅटीक रेतीरांक वेता तेन्ना काम होली स्पिरीट म्हणटा आमी जालें काम होली स्पिरीट येता आनी आमी मागीर ताका विसोत्ता रेतीर काबार जालो होली स्पिरीट मिसता थिंगाच उत्ता त्या हॉलानूच उत्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया की फर्स्ट ऑफ ऑल that we may be aware of the Holy Spirit dwelling in us and we may utilize this Holy Spirit for our growth, for our spiritual growth and for the upliftment of the other person. For this grace, let us pray during this Eucharistic celebration. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया
आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन आपल्या हातान घातलेले पोरजेक प्रिती मोग वाडूंक आनी ताचे सवे व्हड हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमी सगळीं एकामेकाक सदांच बोगसूंक तयार आसूं आनी हे वरवीं जेजू भाशेन शांत आनी ल्हानवीक काळजाची जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आयज बागयोंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगळ्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवा मोरयान उबारतना आयचे इतिहासान भेटयलेल्या लॉरेन्स डिकॉस्टा हाचे पासत देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. थोडो गोचुगीच रावन आमची खासगी गरजो आनी मागणी बापाक उबारुया. भोव मोगल बापा, आमकां कितें बरें आनी गरजेचें तें आमी मागचे आदींच तूं जाणाय. विस्वासान आमची मागणी तूं मानून घे, पूण भोव करून तुजें राज आनी ताजें प्रमाणीकपण आमचो व्हड व्हड हुस्को जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C14 पेज 34. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवं. स्वर्गींच्या बापा, तुजी मोहिमा परगोटूंक पवित्र आत्म्यान बागयोन आंतोनीची मोत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्यांक धाडून आमी
समोर ओमतां त्या गुटाची चड आनी चड आमकां ओळख दी. ताच्या आदारान तातूंत फावो तें मनान वांटो घेवंक आनी दिसपोटी जिणेन ताचो फोल काडूंक हेरांय भावात्यांचो उजवाड दिवंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असू आमची कालसां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता सोर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पोदवेदारान सासनाच्या देवा सर्वकालेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफोल करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मारूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमच्या पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good purgotuja. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागियोन जुजे तिजो पोती, बागियोन धर्मदुतां, सेंट एंटनी, सेंट फ्रांसीस दी सेल्स आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोद पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशायन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया. D5 पेज 49.
प्रार्थूया. भोव मोगाल बापा, सोर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी गोठायेन आमी भरल्या. भाग्यवंत आंतोनीची शिकवण पाळून आमकां तुवें दिलें त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर आनी आमचे भोंवतणी आसलोल्यांक नेणाऱ्यांक भावार्थाचो उजवाड मेळो सो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मंगळारा दीस कलेक्शन जाल्लें 38,220. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हड्या बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरमदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोल निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ह्या देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे ओजेर ओळखून घेता आनी म्हज्या होंती बोरीत कालीस तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशेन रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणणारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोलदीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या होंतींतलोय म्हाका निवार. तुमकां जाय तें मागा. ओंचोरियांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणिनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुज्या पदवेदार मोजोतीन एक खालतेकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवूंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवालाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडार स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोंती कर. आमेन. आम्ही शेवटाक गायन घेऊया. U25 पेज 243.